भटवाडेच्या थळाव्यांनी मयेचो आमदार प्रवीण झांटयेक निवेदन पत्र भेटयलें। फाटल्या सरकारान 40 सुमार शॉपां पार्किंग सुवात केल्या थंय दितले म्हण मयेच्या थळाव्यांक आश्वासन दिल्लें। सरकाराक परत याद करून दिवपाक थळाव्यांनी आमदाराक निवेदन पत्र भेटयलें। विलेजर्स ऑफ भटवाडी ह्या बॅनरा सकयल आमचे आमदारा कडेन मिटींग जाल्ली। आमी जे रिहॅबिलिटेशन युटिलायझेशन आनी जे पार्किंग प्लेसींचेर आमकां जे शॉप्स जावं आनी कितें जे फाटल्या सरकारान सांगलेलें की आमकां आमचे जे शॉप्स आहा ते वयर पार्किंग प्लेसीचेर घालता म्हणून, आनी ते आमची एक लास्ट 10 दीस जाली मिटींग जाल्ली आमदारा कडेन। जो आमदार आसा मागीर मतदारसंघाचे प्रवीण झांटये हेंचे कडेन आमी आयज निवेदन दिल्लें आसा आनी हेजेर आमी मेन्शन केल्लें आसा की जे आमकां एश्युरन्स दिल्ले फाटल्या सरकारान की आमची जी शॉप्स आहा जी रस्त्या कुशीक आसले ते जेन्ना पार्किंग प्लेस जातली थंयसर व्हरतले म्हणून, जे 40 ते 50 शॉप्स आसली ती थंय आमची शॉपां घालतले आनी भितून जे जॉब्स क्रिएट जातले तितून जावं आनी कितें ह्या हितून आमचे जे भटवाडी वार्डांचे आसा त्या वार्डांच्या भुरग्यांक त्यो सगळ्यो फॅसिलिटी मेळच्यो ह्या उद्दिश्टाचेर आमी तेन्ना त्या सरकाराक सांगलेलें, मिटिंगेक सांगलेलें की आमी तें करता म्हणून। पूण आतां जे प्रोसेस जो चल्ला, जो डेव्हलपमेंटाचो जो काम जे चालू आहा त्या हेजेर आतां आनी विदीन अ शॉर्ट पिरियड म्हणटा ते इनॉग्रेशन वयले जातले। पूण हांव म्हणटा की ते इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं हो जो आमच्या लोकांचो भटवाडी वार्डांच्या लोकांचो जो हे आसा प्रॉब्लेम आसा तो पयलीं सरकारान सॉल्व करचो। मयम लेक आसा त्या वार्डांच्या लोकांक जर विश्वासान घेवन जर फुडें जर सरकारान काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता त्या लेकाची उदरगत मुखार बरी वयतली। इनॉग्रेशन करच्या पयलीं ह्या प्रश्नाचो सॉल्व करचो प्रश्न, मागीर इनॉग्रेशन करचो। हांव इतकेंच निवेदन लास्ट सरकाराक सांगूंक सोदतां। सरकार म्हणटा ते प्रमाणे ह्या संदर्भात विचार करून थारावणी जातली म्हण ह्या वेळार थळावो आमदार झांटयेन उतर दिलां। RDX गोवा खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकार। आमची लास्ट टायमची जी मिटींग जाली हांच्या बरोबर लोकल वाड्या वयल्या भुरग्यां बरोबर आनी त्यांनी जे प्रश्न ताणें मांडलेले ते आमी सांगिल्ले की बाबा हांव हे तांचे जे कितें तांचे मनान आसा तांचे जे कितें प्रश्न आसा ते आमी गव्हर्मेंटा पर्यंत व्हरतले। ते आमी हांव CM कडेन आनी आमचे गव्हर्मेंटाचे जे ऑफिसर आसा तांचे कडेन व्हरतलो हे त्या प्रमाणे आमी गव्हर्मेंट कितें म्हणटा त्या प्रमाणे ठरया।